मिस्टर रॉय वाज इको क्लीन त्यांनी टेंडर रिपोर्ट करून तांकां ते टेंडर गावल्लें आसा आनी कितें जातलें की पयलीं कितें जातालें की एकदम घाण तरेचे बेडशिटां भायर येतालीं, इस्त्री सारकी जायनासली, पॅर सारके जायनासले आनी कंप्लेनां खूब येतालीं. आतां कितें जालां तुमकां एक ब्रीफ करूंक सोदता कित्याक तुमी म्हणटले की इतले बरे लॉन्ड्री आतां तेणी घातलेले आसा. आतां तेंचो प्रयत्न कितें आहा, एक जर्मन टॅक्नॉलॉजीचे एक ऑटोमेटेड अशें एक लॉन्ड्री ज्या माध्यमांतल्यान गोवा मेडिकल कॉलेजीचे सगळे बेडशीट्स आनी सगळे कपडे बी जे घालूंक जाय जे पेशंटाक लागता, ओटीचे वेगळे गोश्टी आसता, हे सगळे गोश्टी बऱ्यापैकी धुवन हायजीन मेंटेन करून बऱ्यापैकी जे प्रायवेट हॉस्पिटल आसतात त्या तरेची फेसिलिटी आमी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान करपाची आमी केल्या. आनी हांगा फक्त गोवा मेडिकल कॉलेजाची मर्यादीत न रावता आमी सगळे कमिटी केल्ली आसा आनी त्या कमिटीच्या माध्यमांतल्यान सगळे आमचे गोंयचे हॉस्पिटलां हेल्थ सर्विसीसचे हॉस्पिटलां ते लॉजिस्टिक्स तेंचे वर्कआउट करपाचें चालू आहा. ऑलरेडी स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा की 31 तारखे पयले तेंचे सिस्टम जाग्यार आसूंक जाय. सगळ्यो बेडशीट आमी तुमी पळयतले आजिलो, हॉस्पिसियो, फोंड्या आनी थंय मडकय आसूं काय वाळपय आसूं, हे सगळे बेडशीट्स हे सगळे गोश्टी हांगा येतल्यो. हांगा दूर मागीर हांगा गाडींतल्यान ते थंय धाडटले तांकां हें करपाक थंय त्या हॉस्पिटलाक वयतले. म्हणजे ह्या तरेची स्टँडर्ड मेंटेन करपाक म्हणून आमी हे लॉन्ड्री आउटसोर्स केल्लें आसा आनी मिस्टर रॉय वाजन एकदम बरें काम केल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता की ही फेसिलिटी आनी खंयचे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान तुमी थंय पळोवंक गेल्यार ह्या तरेची फेसिलिटी तुमकां गावची ना आनी हे तांकां अपग्रेड करत रावतले ज्या माध्यमांतल्यान बरी फेसिलिटी आमच्या लोकांक गावतली. म्हणजे एक कंप्लेन जी येताली लोकांची आनी त्याच बरोबर एक तो प्रोसेस चालू केल्लो आसा फॉर डिसगार्डींग फेडेड बेडशीट, टोन बेडशीट जे येतात आनी तेच न्हू पयले रक्त जे आसलेले तेंची ट्रेनींग चालू आमचे नर्सीक बी सांगपाक की पयले रक्त येता न्ही बेडशीटाचेर ते रक्ताचे बेडशीट घालूं शकना तुमी हांगा धुवपाक, ते थंय धुवन मागीर तांकां हांगा हाडपाक म्हणजे सगळे हायजीन जे मेंटेन करूंक जाय त्या तरेचे हायजीन मेंटेन करपाचें आमी तेंच्या माध्यमांतल्यान हें काम आमी चालू केलां. टोटल कॅपॅसिटी 6,000 pieces per day. आनी आमच्या हिशोबा प्रमाणे 5,000 युनिट जातले सगळे हॉस्पिटलां गोंयचे आमचे हॉस्पिटल हेल्थाचे कलेक्ट केले 5,000 युनिट जातले पर डे. once they are in the process of linking, some hospitals are sending, Azilo is sending, Hospicio is sending, but all health services will be linked here and from here it will be centralized. And now we are not coming with that health services separate, one common logo for all the bedsheets and that logo, so that if we get 100 units from Azilo, then 100 units from here will go back to Azilo. You got the point? So this is integrated with health and all the health whatever under health services will all come here. That is how we have he has invested a couple of crores, he has invested outsourced to him. It's totally outsourced to him. And when I say outsourced, when now you will understand, when you outsource and you get a good partner on board, then many things become much more manageable and you are able to increase efficiency. And that efficiency in terms of hygiene, in this case in terms of hygiene and a certain standard will be maintained in hospital.